माझ्या भाव भयणींनो, जेजूचें पुनर्जीवनपण जावन आसा आमच्या काळजाची कुशालकाय. म्हणटच ओलांचो नियाल कोत्ताना एक गण्णी तुमच्या कानार सादोवंक सोदता. एका काडकाच्या रुमांतूय एक पावटी 4 वाती पेटलेल्यो आसल्यो. पयली वात ती म्हणल्यार शांतीची वात. ही वात पेटलेली आसतना हे वातेनूय आपल्या मनान चिंतलें, आजकाल संवसारान शांतीची गरज ना, सगळ्याकूच झगडीं झुजां चलतात. म्हणटच म्हजी गरज कोणाकूच ना. देखूनच ही वातूय निराशे जाली आनी आपुणूच आपणाकूच पालोवन दवरली. दुसरी वात ती म्हणल्यार मोगाची वात. ही वातेनूय तशेंच चिंतलें, आजकाल लोकांक मोगाची गरज ना. मोगान कोणूच जिवंक सोदिना, एकामेकाक कोणूच मोग दिवंक सोदिना. देखूनच ही दुसरी वातूय निराशे जाली आनी आपणाकूच पालोवन दवरली. म्हणटच तिसरी वात ती म्हणल्यार भावार्थाची वात. भावार्थाच्या वातीन चिंतलें, आजकाल भावार्थाचें जिवीत कोणूच जिवंक सोदिना आनी भावार्थान आपलीं पावलां मारूंकूय सोदिना. म्हणटच भावार्थाची वातूय निराशे जाली आनी आपणाकूच पालोवन दवरली. आनी तेन्नाच एक ल्हान भुरगो हे काडकाच्या रुमान भितर सरलो आनी भितर सरल्या उपरांत हो भुरगोय निराशे जालो. चिंतून भावार्थाची वात, शांतीची वात आनी मोगाची वात पाल्ल्या ती पडोवन आनी चिंतलें, आतां संवसारान भावार्थ, मोग, शांती आमी कशी परगट करतली. आनी तेन्नाचूय ताका एक आवाज कसो ताच्या कानार सारलो. तो म्हणल्यार एक निमणी वात आसलेली, ती म्हणल्यार चवथी वात. ते चवथी वातेन ह्या ल्हानशा भुरग्याक म्हणलें, तुका कसलीच भिरांत ना, कित्याक हांव बोरवोशाची वात आजून पर्यंत जळटा. म्हणटच होच बोरवोसो घेवन तूं शांती, मोग आनी भावार्थ परगट करूंक शकता. म्हणटच बोरवोसो आमच्या जिवितान दर एकल्याक गरज आसा. आनी तोच बोरवोसो आज जेजूचें पुनर्जीवनपण समोर ओंपतना आमकां दर एकल्याक फावो जाल्लें आसा. म्हणटच आयच्या दिसाक आमी घडये रातचे मिसाक वेताना आमची नदर मारल्यार आमकां दिसून येता. आमच्या फिरगोजेन आमी काडक कोत्तात. काडक केल्या उपरांत पास्कांची वात आमी पेटयतात आनी आमच्या हातीन ज्यो वातो आसात ते पास्काचे वाती उदेशी आमी पेटयतात. आमकां कळीत करूंक वा आमकां संदेश दिवंक, तो म्हणल्यार आमच्या सोबोंती वा आमच्या जिवितान जो काडक आसलेलो त्या काडकांतल्यान आमी जेजू सोबे कडल्यान एक आमच्या जिवितान वा आमच्या सोबोंती आमी उजवाड हाडटात. जो बोरवोसो ह्या संवसारान नासलेलो तो जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उदेशी आमकां दर एकल्याक हो बोरवोसो आयच्या दिसाक फावो जाता. म्हणटच जेजूचें पुनर्जीवनपण जावन आसा आमच्या जिविताचो एक बोरवोसो. ही जावन आसा पयली वस्त हे पुनर्जीवनपणा सोबे आमच्या जिवितान घडून येता. दुसरी वस्त आमच्या जिवितान आयच्या दिसाक घडटा ती म्हणल्यार हे पवित्र उदका उदेशी आनी आमच्या साक्रामेंताच्या बातिस्मा उदेशी, जे आमकां काडकांतली वा आमकां पातकांतली धुवन काडलेलीं आसात. म्हणटच आमी ही बातिस्माची ह्या दिसा दिलेली बासावनी अनेक पावटी आमी कोत्तात. पूण जायतीं जाणां आमकां बातिस्मा उदेशी कार्या जबाबदारी हो घडये बरी खबर परगट करूंक दिल्ली आसा, ती घडये आमी जायते पावटी करिनात. जायतीं क्रिस्तांव घडये आमी फकत आयताराची वो वर्साक एकूच पावटी फिरगोजेन भितर सरतात. तसलीं क्रिस्तांव घडये आमी जाल्लीं आसात. देखूनच एक पावटी 3 पाद्री अशेंच भासाभास कोत्ताले. पयलो पाद्री म्हणूंक लागलो, आमच्या फिरगोजेन हे सगळे पाके येवन आमची फिरगोज घडये मेडी कोत्तात. आनी तेन्नाच ते पाद्रीन म्हणलें, ह्या पाक्यांक आमी वार आनी गान घेवन आमी मारतात आनी आमची फिरगोज आमी साफ कोत्तात. दुसरो पाद्री म्हणूंक लागलो, आमी ह्या पाक्यांक थोडेंच वीख घातात आनी मार नडयतात आनी आमच्यो फिरगोज आमी साफ कोत्तात. पूण तिसरो याज्ञीक म्हणूंक लागलो,
आमी जे पाके आमच्या फेरगोजेन येतात तांकां सगल्यांक आमी क्रिस्तांव कोत्तात आनी एक फावटी क्रिस्तांव केले म्हणटूच ते केन्नाच आमच्या फेरगोजेन परतून दिश्टी पडनात। ओ म्हज्या भाव भयणींनो, आमी दर एकल्यान बातिस्माचो साक्रामेंत घेतलो आसत। आमी घडये जायते फावटी आमच्या जिवितान असलेच क्रिस्तांव जाल्ले आसत। फकत घडये आयतारा दिसाक मिसाक गेल्यात, वर्साक घडये 21 फावटी आमी मिसाक गेल्यात ओ घडये कायदे आमी घडये पाळल्यात। घडये बरे क्रिस्तांव जावंक आमी पावूंक नात। घडये जेजूचें हें पुनर्जिवनपण परगट घडये आमी करूंक पावूंक ना। जाल्यार आयच्या दिसाक दर एकल्याक आमकां एक बरवसो दिल्लो आसा। होच बरवसो घेवन शांती, मोग आनी भावार्थ परगट करूंक आमकां दर एकल्याक बातिस्मा वरवीं ही कार्य आनी जबाबदारी फावो केल्ली आसा। आनी हेंच करूंक ह्या आयताराक आयच्या दिसाक हें जेजूचें पुनर्जिवनपण ची काळजाची बरी खबर, काळजाची कुशालकाय आमी आमच्या भाव भयणां समेत परगट करूंक आमकां धीर आनी बळ देवाचें मागुया। ओय म्हज्या भाव भयणींनो, हो ल्हानसो नियाल तुमची ओत्मीक वाडाय करूंक कोत्ताना मागतां आनी विनोती कोत्तां। तुमकां जर हो व्हिडियो बरो लागलो जाल्यार एकामेका समेत वाटात आनी सदांच हें देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका आदार दियात ही खात्री म्हाका आसा। देखून आदी फुडेंच तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागतां।